दिसा उपरांत तुमकां येवकार. मूळ छत्तीसगडाच्या दामोदर अमरसिंग बागेल ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक 950 ग्राम गांजा सयत पाळोळ्यां अटक करपाक काणकोण पुलिसेक येस आयला. जप्त केल्ल्या ह्या गांजाचे मोल सुमार 50,000 रुपया आसा अशी माहिती पुलिशेन दिल्या. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. सांजे 23 तारखेर आमकां सुमार इन्फॉर्मेशन आयलें की एक मनीस ड्रग्स घेवन पावोळे विकपा येवपा आसा. सो अकॉर्डिंगली हांव PSI रामचंद्र नायक, हेड कॉन्स्टेबल रामकृष्ण फळदेसाय, पुलीस कॉन्स्टेबल गौतम फळदेसाय, धनंजय देसाय, संदेश नायक, अक्षय नायक हांच्यान वचून ती रेड कंडक्ट केली आनी एक दामोदर सन ऑफ अमर सिंग बागेल वो 25 वर्सांचो भुरगो रावपी छत्तीसगड बागेल हाका आमी थंय धरलो. ताजे पॉझेशनान आमकां 910 ग्राम गांजा मेळ्ळो, वर्थ रुपीज अरावंड 50,000. रेड कंडक्ट केली आमी 8:45 ते 11 हेजे दरम्यान. ताका आमी आतां अरेस्ट केलो आसा आनी आयज ताका आमी रिमांडाक दवरूं शकता.